गोंयांत गुन्हांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या हे कोणूच न्हयकारू शकना। फकत जागृताय निर्माण करून गुन्यांवाचें प्रमाण उणें जावचें ना। वाडट्या गुन्यांवाची आळबंद हाडपाक खंयची पावलां उबारतले असो प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सभाघरांत केलो। देशांतल्या हेर वाठारांनी दुचाकी चलोवप्या सयत दुचाकीच्या फाटल्या बसप्यान लेगीत हेल्मेट घालप सक्तीचें आसा, मात गोंयांत फकत दुचाकी चलोवप्यांनूच हेल्मेट घालपाचे नेम कित्याक लागू केला अशे साबार प्रश्न आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी सभाघरांत विचारले। येरादारी खात्यान गोंयांत घडपी अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर दुचाकी चलोवप्या सयत फाटल्यान बशिल्ल्यान लेगीत हेल्मेट घालप सक्तीचें अशें परिपत्रक जारी केलां। ANC 2025 सगळ्यांत चड 163 ड्रग्साची प्रकरणां नोंद करून 212 जाणांक अटक केल्या। सांकवाळेच्या बिट्स पिलांनी संस्थेन घडपी घडणुकांची सखोल चवकशी करपाचो आदेश दिला। तशेंच विद्यालयां सयत महाविद्यालयांनी कावन्सिलराची नियुक्ती करपाचो आदेश दिला। गोंयांत घडपी गुन्हांवकारी घडणुकांचेर बेगोबेग आळबंद हाडटले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलें। It's Pilani, Sankwal campus who have committed suicides. See, there is also a relationship between committing suicides and drug angle also over there. And directly it has not been found because outside the gate you all found some Swiggy or somebody trying to deliver the consignment. He was caught. Now, my question is, it's not directly on the crime per se because you don't punish a student for this. Students are going through a lot of stress. पहिली गजाल जी आसा पयली आमी थ्रू आवर एंटी नार्कोटिक सेल डिपार्टमेंट आमी अवेरनेस कॅम्पेन हाजी खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या इन्स्टिट्यूशनांनी सुरू केल्या। फ्रॉम द स्कूल टू द कॉलेजीस आमचे एंटी नार्कोटिक सेल डिपार्टमेंट इज डुईंग द अवेरनेस खूब मोठ्या प्रमाणात करता। दुसरें इन द गोवन ओन वीच इज अंडर आवर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आमी कावन्सिलर अपॉइंट करपाचे केसीस स्कूल इवन दो नाव वी आर अपॉइंटिंग द कावन्सिलर इन कॉलेजीस. The BITS Pilani, which is not coming directly under the government of Goa, it is a transit campus of the BITS Pilani. But still, after the last 5 cases, we have given the strict instructions henceforth अशा पद्धतीचे केसेस जावपाक जायना. तुम्ही बी अशा पद्धतीचे काउन्सिलर्स ते अपॉइंट करा. Regarding this mental health policy, our GED means Goa Education आमचे काउन्सिल जे आसा पळय ही पॉलिसी स्टडी करता आणि काउन्सिलरांक टायम टू टायम ट्रेनिंग दिवपाचें काम हे करता. तांचो एक्सपर्ट जो आसा पळय फॉर द काउन्सिलिंग करपाक. स्पीकर सर, आमी काउन्सिलरांचे जर रिपोर्ट घेत जाल्यार अशा पद्धतीच्यो डिफरंट केसीस दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग इन फ्रंट ऑफ द पेरंट्स बट दे आर एक्सप्रेसीस विथ द काउन्सिलर्स. त्यो केसीस घेवन स्टडी करपाचें काम हे आमच्या काउन्सिलरांनी स्टडी केला. हांव तर हे म्हणपाक शकतलो की आमचे काउन्सिलिंग इतके खूब मोठ्या प्रमाणात असल्या कारणान अशा पद्धतीचे इन्सिडंट्स हे कमी जाता हे मुद्दामून सांगतलो, मेन्शनूय करतलो. बट स्टील वी वील टेक दॅट इज द मेंटल हेल्थ पॉलिसी हा तांचो हेल्प घेवन अजुनूय बी अपग्रेडेशन इन द काउन्सिलिंग आमी टायम टू टायम करता. These fatal accidents which have taken place, if you have seen that every year it is hovering around 100, though we have shown that statistics in 2025 it has reduced. But mostly my understanding has been two-wheeler accidents have been on the rise and a lot of fatalities and lot of injuries also. म्हणजे सरकारान इट इज विथ द बॉडी कॅम्प ऑलरेडी लावन PSI आणि PI हे दोनूच तालाव दिता. त्याच्या पलीकडे कोण तालावूय दिना आता. ओके, आता तुम्ही सांगला तशें म्हाका दिसता आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तो सर्क्युलर इश्यूय केला विथ हेल्मेट फॉर बोथ इश्यूय केला. जर नोटीस जर आसत जाल्यार हांव चॅक करता आनी हांव दिता की ऑफकोर्स म्हणजे स्वताच्या सेफ्टी खातीर हेल्मेट दोगांय जाणांनी वापरप हे गरजेचें आसा. कॉन्क्रीट प्रिव्हेंटिव्ह स्टेप्स beyond their routine तुगे policing जाता, beyond that what more steps have you initiated to make sure there is safety of tourists, there is safety of our senior citizen, there is safety of our minor children, there is safety of our city. You agree? आम्ही प्रत्येक कडे वेगवेगळे कडे CCTV ज्या ज्या जाग्याचेर आसा त्यो घातल्या. एक्झिस्टिंग आसलेल्यो CCTV आमकां लिंक करपाक लायल्या आणि इवन दो आमी इम्प्रूव्ड ऑन द प्रोसिक्युशनाचेर इम्प्रूव्ह केला. ज्यो केसीस सगळ्यो फॉलोअप करून त्योय करपाच्यो सुरवात केल्या. त्या खातीर असले क्रिमिनल प्रिव्हेंटिव्ह आणि तडीपार करपाच्यो केसीस एक्सपर्टायट केल्या. How many cases involved in this follow-up investigation have led to identification of suppliers? हे कोण सप्लाय कोता, हे कोण फायनान्स कोता, हे जे इंटरस्टेट आणि इंटरनॅशनल नेटवर्क हे बॉन्ड जावपाक जाय.
आनी कितले एडिशनल अक्यूज और सिंडिकेट इंटून इन्वॉल्व आहा. रेप केसीसचेर जो मुद्दो म्हणून उलयलो न्ही तसो जर आमी पळयत जाल्यार हाज्या बाबतींत खुबशे फावटी प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा. खुबश्यो केसीस रेपच्या बाबतींत ज्यो आसा इट इज फ्रॉम द नोन पीपल, जो वळखीचोच आसता पळय, शेजारी आसता आनी कोण आसतात हांच्या कडल्यानूच रेप केसीस ज्यो आसता पळय प्रत्येक फावटी रिपोर्टेड जाता. दुसरी गजाल ताणें जो रिगार्डींग द ड्रग्स जो विशय जो काडलो पळय न्ही, आमचे एंटी नार्कोटीक सेल 2025 द हायेस्ट केसीस आमी रजिस्टर्ड केल्यो विच इज 163 आनी जवळपास 212 लोकांक आमी अरेस्ट केल्या. एंटी नार्कोटीक सेल हे स्ट्रिक्टली काम करता. बिकॉज सर हांव एश्युरन्स दिता की हे क्रायम्स खंयच्याच बाबतींत ते स्टेटींत वाडचे ना हें तुका 100% सांगता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.